मोगाळ बावार्थ्यानो, हांव फादर नेल्सन लोबो तुमचे मुखार दवरता ही कुर्साची वाट, जिविताच्या गोडण्यांचेर मांडून हाडलेली कुर्साची वाट, द वे ऑफ द क्रॉस बेस्ड ऑन ट्रू लायफ स्टोरीज. म्हणटच आमी आतां सुरू करूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सुरवातेची उतरां. मोगाल बाबार्थ्यानो, आमचें जिवीत सुखान आनी दुखान भरलेलें जिवीत, बोरती आनी सुक्ती जावन आसा आमच्या जिविताचे फावंडे. थोड्यांचें जिवीत फुलांनी भरलोलें आनी थोड्यांच्या जिवितांत सगळेच कांटे. जिविताच्यो खऱ्यो घडण्यो, कांट्यांनी भरलेल्यो काणयो ह्या कुर्साच्या वाटेन हांवें गुंतल्यात. तर एकामेकाचें दूख समजून घेवन आनी एकामेकाच्या आदाराक पावूंक ह्या कुर्साच्या वाटेन शिताबेन वांटो घेवया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरनाचें फॉर्मोण मारतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. काय बरें सोबीत सुंदर चेडूं तें आसलें. धवो पारवो कशें दिसतालें. शेगुणांनी बोल्लेलें सगल्याच्याच मोगाचें. बरें शिकलोलें. समाजान नांव जोडूंक, आपल्या पायमांचें नांव वयर काडूंक ताचें सोंपन आसलें. कावड्यान मारली झोंपय. हो धवो पारवो कावड्याच्या दोळ्यान गेलो. दारार मारलें. पारव्याच्या आवय लागीं भीक मागलें. चेडवाच्या कानार ही खबर पडना फुडें पारव्यान तो प्रपोजल नाकारलो. कावडो झुंपोय मारीत रावलो. पारव्याच्या आवयक बुलयली. आवयन पारव्याक ह्या सोबीत चेडवाक कुशे भायर काजार केलें. मारलें. वय मारलें. मोरनाचें फॉर्मोण मारलें. लग्नाचे 4-5 म्हयने जाले उपरांत फुलांनी भरलेलें जिवीत आतां कांट्यांचें जिवीत जालें. कावड्यान आपल्या पारव्याक आपल्या जिवितांत आनी आपल्या घरांत पोतिनीचो जागो न्हय म्हूण रेस्पेद दिवंक ना. आपल्या आवय बापायचो आनी भयणांचो सांगात घेवन ह्या पारव्याक बरेंच सोतायलें. पारव्यान कावड्याचें घर सोडून आपल्या मायपायच्या घरा गेलें. 3 पावटी वचून परतून घोवाच्या घरा परतोलें. सुण्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडीच, ती न्हंयेन पासून घातल्यार उबी जायना अशें म्हटलेलें आसा. तशेंच घडलें. परतून मार घातलो. कावडो दुसऱ्या कोंब्यांक सोदूंक रातचो भोंवंक लागलो. बडें बोर पिवन घरा येवन भोंवतालो आनी बायलेक पुसूंक लायतालो. आनी कितलें सोंसचें. सासणाच्या सासणांक कावड्याचें घर सोडलें आनी मायच्या घरा गेलें. परतून मोरनाचें फॉर्मोण. थोडे म्हयने घरा रावले उपरांत सोयरीं दायरीं आनी शेजारीं खबरो करूंक लागलीं. घोवाचें घर सोडून आयलां, घोवाचें घर सोडून आयलां. तांच्यो खबरो आयकोन आवय बापूय पारव्याचो जीव खावंक लागलीं. सोडलें. वय आवय बापायचें घर सोडलें. धांवलें. वय धांवलें. पाद्रीशी धांवलें आनी रोडलें. फादर, हांव जीव दितां. ह्या संवसारांत आनीक रावंक म्हाका सुसेग ना. सगल्यांनी म्हजो सुसेग पिड्यार केलो. सांग म्हजो कसलो गुन्यांव तो. इश्टानो, फुलांनी भरलेलें जिवीत एक लांब कुर्साची वाट जाली. दुनिया देवा, ह्या चेडवा भाशेन कितलीं जाणां कश्टतात. जिवीत एक व्हडलो खुरीस जाला. कोण समजून घेयना आनी कोण एक चिमटी भर आदार दिनात. तुका उलो करता दुनिया. तूंच जा तांचो आदार आनी भरवोसो. तांकां राख आनी सांबाळ. तांकां सदांच तुज्या गोपान दवर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर.
दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलो म्हूण सगलो संवसार. काय बरें जिवीत आसलें, बरी नोकरी, बरी पोतीन, बरी भुरगीं देवान त्या दादल्याक दिलेली. व्हडल्या शारान 4 बेडरूम फ्लॅट आनी 4 गाडयो ताच्या लागीं आसल्यो. देवान ताका जाय तें दिल्लें देखून तो जाय तो उदार आसलो. पवित्र सोबेक पासून जाय तो आदार करतालो. सोयऱ्या दायऱ्यांक नोसाय जाली. ताच्या खांदार घातलो खुरीस. सोयऱ्या दायऱ्यांनी ब्लॅक मॅजीक गाडयेपण करून ताका खाला उडयलो. सर्वीस गेली, फ्लॅट विकचें पडलें, गाडयो विकल्यो. आतां भयणीच्या सेकंड हँड फ्लॅटान रावता. मोगळा जेजू, कितलो आमचो ख्रिस्ती लोक 2 तोंडांचो. तुजोय मोग कोत्ता म्हणटात आनी गाडयेपण ब्लॅक मॅजिकूय करतात. आपुणूय फोंडान पडटात आनी दुसऱ्यांकूय फोंडान घालतात. दुसऱ्यांच्या खांदार कुरीस दिवन दुसऱ्यांचें जिवीत आगोड करून ती कुशालकाय घेतात. कुड्ड्या देवाची पुजा करूंक ती फाटीं सरोनात. पयलो मानामेंत थोडूंक ती भियेनात. बोगोस सायबा, केदे व्हडलें पाप आदारून ती आपल्या फुडल्या पिळगेचें जिवीत रिस्कार घालतात. मागणें, जेजू, तूं जावन आसाय एकूच सोमी आनी दोनी. बायबल आमकां सांगता की तूं जावन आसाय आमचो खरो आनी एकलोच सोडवणदार. कुड्ड्या देवाची पुजा करून ब्लॅक मॅजीक गाडेपण करता तांकां शिडकाय. उकोड तांचें मौन आनी खालीज आनी दाखोवन दी तांकां की तूं एकलोच जावन आसाय म्हूण वाट, सोत आनी जिवीत. काकलोत आमची कोर सुमिया, काकलोत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयलेच फावटी दोनीर पडटा. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. काय बरो मनीस, एकदम बरो दादलो, एकदम बरो गोरकार. आपल्या फामिलीचो आनी आपल्या गोरकांनीचो खूब मोग करी. थारबोटी तो बोटीर एक बरी ऑफिसराची सर्वीस आसली. भायल्या दर्याक वियाज मारतना पडलो. वय पयल्याच फावट पडलो. भाग्योन पेदुराबच्या पयल्या चिटीन हावेसफोर 5 वोल्ट 8 सांगता ते भाशेन जालें. चतूर रावात, जागृत रावात, देंवचार आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडटा काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. हो दादलो सोयतानाच्या चोपक्याक सांपडलो. एक दीस पार्टी करून बरो सोरो पिवन दुसऱ्या बायला सांगाता ताणें आपलो लग्नीक साक्रामेंत तोडलो. मोगाच्या बायलेच्या कानार ही खबर पडना फुडें केद्या व्हडली दूख. काळजाक धोको बसलो बायलेच्या. गोरकारान दिमी मोडून काळजान तान बोगसणी मागले. रितीराक वचून बोगसणी दिले. 1 वोट परतून जोडलो. मागणें, जेजू, आमी सगलीं बरीं मनशां. आमकां सगल्यांक मोन आसा बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. पूण सोयतान आमकां गिरासता आनी मोजेक लागून आमी पातकान पडटा. बोगस आमकां सुमिया. काकलूत आमची कोर सुमिया, काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान जेजू आपले आवयक भेटटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. घरा एकलोच रावपी जाणटो तो. बायल मेल्यार थोडीं वर्सां जालीं. जिवीत कोश्टी जालें. एकसूरपणान आपलें जिवीत तो सारतालो. रांदूंक कोश्ट जाताले. देवान ताका एकूच भुरगो दिल्लो.
कोस्ट करून साक्रिफीस करून आपुरबाय करून चेड्याक बरो शिंकयल्लो. आपल्या पोटाक उणें केलें पूण चेड्याक कांयच उणें जावंक दिवंक ना. आपलें जिवीत कांट्यांनी भरून चेड्याचें जिवीत फुलांनी भरलें. चेडो एक हाय फाय चेडवा लागीं काजार जावन अमेरिकाक सेटल जालो. एक दीस हो जाणटो बापूय आपलो सादो आदलो मोबायल घेवन मोबायल शॉपाचेर वयता मोबायल रिपेर करूंक. शॉपवाले म्हणटात, अंकल तुजो मोबायल एकदम बरो चलता. जाणट्या बापूयन प्रतिपाल केलो, म्हजो मोबायल एकदम बरो चलता जाल्यार म्हजो चेडो म्हाका कित्याक फोन करिना? मागणें. पळय सायबा, ह्या आधुनीक काळार कितले चेडे आनी कितलीं चेडवां बोदमास जाल्यांत. काजार जाली म्हणटच मायें पायक विसोदतात. मायें पायक बॅट करिनात, फोन मारिनात, उलयनासतना रावतात. पूण मायें पायच्या बँकांत आसलेल्या दुडवांक पयलो चोपको मारूंक सोदतात. बोगस सायबा. असल्या भुरग्यांच्या गिन्यानांक उजवाड दी. तांची दारूण काळजां बदल सोमया. काकलूत आमची खोर सायबा, काकलूत आमची खोर. 5वें स्थान. सिरियेंचो सिमांव कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. 17-18 वर्सांचो तरणाटो एका पाद्रीक मेळोंक गेलो. पाद्रीक मेवतच म्हणूंक लागलो, फादर, फाटलीं थोडीं वर्सां हांव वायट जिवीत जियेलां. आतां हांव बरो जावंक सोदतां. मुंबय ताबोर आश्रम वचोन एक रेतीर करूंक सोदतां. म्हाका 1000 रुपया मेवतले. पाद्रीन म्हटलें, तूं तुज्या मामी डॅडी लागीं कित्याक विचारनाय? तरणाट्यान ठाट करून जाप दिली, हांवें माय पायक जायते त्रास दिल्यात आनीक तांकां डिस्टर्ब करूंक हांव सोदिना. पाद्रेन तरणाटो उलयता आसतना त्याच वेळार थंय पाद्रीचो इश्ट पावता. पाद्रीक भितर व्हरोन विचारता, तूं ह्या तरणाट्याक वळखताय? तो तुका कितें सांगतालो? पाद्रीची काणी आयकना फुडें इश्टान ताका सांगलें, अरे फादर, तो म्हजो शेजारी. तो ड्रग एडिक्ट. लोकांक फोटी मारून पयशे कलेक्ट करता आनी ड्रग्स घेता. भायर येवन जेन्ना पाद्रीन त्या तरणाट्याक सांगलें की ताचे लागीं पयशे नात म्हूण, त्या तरणाट्यान वायट उतरां उलोवन पाद्रीक ओकमान केलो. मागणें. मोगळा जेजू, ह्या संवसारांत आसतना कितल्या गरजेवंतांक तूं पावलोय आनी आतां सिरियेंचो सिमांव तुका पावता. सिमावा भाशेन आमकांय मन येता दुसऱ्यांक आदार दिवंक, पूण जायते फावटी लोक फोटी मारून दुसऱ्यांक फटयतात. आदार करतल्यांक ओकमान करता. दुडू दिल्ले फावो त्या वेळार परतून दिनात. काम जालें वयज मेलो भाशेन आदार केले उपरांत जाप करिनात. बोगोस तांकां सायबा. बदल तांची काळजां. काकलूत आमची खोर सायबा, काकलूत आमची खोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. एक तारबोटी जिवीतभर तारबार काम करून रिटायर जाल्लो. आपली निमाणी वर्सां आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक भेट दिवन आनी सांजेचो वेळ आपल्या जार्दिनांत काम करून आपले दीस सारतालो. जायत्या वर्सांनी बोटीर काम केले उपरांत निमाणी वर्सां आपल्या फामिली सांगाता, आपल्या भुरग्यां आनी नातरां सांगाता कुशालकायेन दीस सारतालो. थोडी कुशालकायेची वर्सां जाल्ली उपरांत ओड्ड्यान दुखता म्हूण दोतोराक दाखयलो. GMC दोतोरान सांगलें, वड्ड्यान भितर कितें तरी वाडलां, तें ऑपरेशन करून काडूंक जाय. ऑपरेशन केलें, वड्डें चिल्लें, वाडलेलें मांस तुमोरा भाशेन काडून उडयलें. एका वर्सान बरो जालो, आपलें काम करूंक लागलो, पूण हात आलोंक लागले. वय ताका पार्किन्सनाची पिडा लागली. सगळीच कूड, सगळें जिवीत आल्लें.
पिडा गंभीर जावन बेडीर पडलो, पॅरलायज जालो. मुतोंक जाल्यार उठोंक जायना, जेवण घेतल्यार जेवूंक जायना. सगलो ताचो वावर ताच्या पोतिनीक आनी सुनयेक पडलो. वेरोनिका भाशेन तांणी ताची सेवा चाकरी केली. मागणें. मोगळा जेजू, जी पिडेंत आसात, हातूंत पडटात, कोश्टवतात, आमची जाणटी, आमची वडिलां, तांची सेवा चाकरी करूंक सोंपें न्हय. पाशयेंत चुकता, बेंडांत येता, चड काम पडटा, भायर वचोंक मेवना. जाणट्यांची आनी पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतल्यांक तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद पाठय. तांकां बरी भलायकी फावो कर. काकलूत आमची कोर सायबा, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. पाय, माय आनी तांची दोगां भुरगीं, व्हडलें चेडू आनी धाकटो भाव, गरीब ती, शेतकामती. दुसरो बाब जल्माक आयलो तेन्ना ती पिकार जाली. गरीब म्हणटच दुडबांचो प्रॉब्लेम जालो. घरांत पाय माय झगडोंक लागली. ल्हान बाब रडोंक लागलो. व्हडल्या भयणीन आवयचो जागो घेवन धाकट्या भावाचो परमोस केलो. जायते त्रास घेवन ताचो कुयदाद केलो. आपल्या पोटाक उणें करून भावाक बरयलो. पाय मायची केस्तां चालूच रावलीं. भुरगीं व्हडलीं जालीं. चेडू कामाक लागलें. भाव एकलो पडोन वायट इश्टांचो सांगात दवरून गर्लफ्रेंड करून गर्लफ्रेंडागेर रावोंक लागलो. झगडी मारामारी करूंक लागलो. आपल्याच आवय बापायक सोतांक लागलो. गोंयांत उरत जाल्यार सारको पिड्यार जातलो म्हूण मायपान रीण काडून चेड्याक बोटीर धाडलो. जिवितांत नवें पावल मारूंक, नवो आविस्वर सुरू करूंक देवान ताका सेकंड चान्स, दुसरो सोयक दिल्लो. पूण ह्या चेड्यान बोटीर झगडी केली. ताका बोटीलो देंवयलो. दुसरे पावटी दोर शेवटलो. मागणें. मोगळा जेजू, जायते पावटी आवय बापूय करतात पाप आनी भुरगीं दितात जाप. जायते पावटी आवय बापायचो मोग मेवना जाल्यार भुरगीं वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या आवय बापायचीं काळजां मोगान बोर आनी आमच्या तरणाट्यांक राख आनी सांबाळ. काकलूत आमची कोर सायबा, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेजू जेरुजलेच्या वस्तोऱ्यांक बुजवण दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. लोकांची सेवा करूंक फुडें सरलो. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन वांटो घेवपी इताल्याचो यादनीक डॉन जुझेप्पे बेरादेल्ली. वय ताका ते पिडा लागली. कोरोना व्हायरस ह्या पिडेन सुमार 10,000 इतालियन लोकांक कुर्सार मारले. आमच्या वोन इतालियाचो लोक सारकोच भियेलो. जायते पावटी आमी आमचें चिंताव. हांवें म्हजो जीव कसो राखचो आनी सांबाळचो. दुसऱ्यांक पावपाची चिंतना आकांताच्या वेळार आमच्या मोतीन येना. पूण हो यादनीक हॉस्पिटलांत आसतना, आपले निमाणे दीस सारतना दुसऱ्या पेशंटाचें चिंता. दोतोरांक सांगता, म्हजो व्हेंटिलेटर, सुवास घेता तें मिशीन दुसऱ्याक दी. आपल्या मरणाच्या समयार ताणें दुसऱ्याचें चिंतलें आनी आपलो प्राण सोडलो. मागणें. मोगळा जेजू, कुर्साची वाट चलतना कसले खोस तुका पडले. तरी आसतना तूं तुजें चिंतिनाय, पूण त्या जेरुजलेच्या ओस्तोऱ्यांचें चिंतून तूं तांकां बुजवण दिवंक लागलोय. बोगोस सायबा आमकां. आमी आमच्याच जिवाचें
आनी आमच्याच पोटाचें आमी चिंताव. तुजे भाशेन आमी त्या याज्ञिका भाशेन दुसऱ्यांचें चिंतूंक आमकां बोळ आनी कृपा दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. मडगांवां फिरगोजेन रेतीर चलतालो कांय वर्सां फाटीं. तिसऱ्या दिसा रेतीर जाले उपरांत पाद्री घरा वचूंक भायर सरलो तेन्ना एक तरणाटी वस्तोरी धांवन धांवन आयली आनी म्हटलें, फादर मातसो म्हज्या बरोबर हॉस्पिटलांत यो आनी म्हज्या घोवाचेर मागणें कोर. पाद्रीक लेट जातालो, पयस पावूंक जाय आसलो तरी तो हॉस्पिटलांत गेलो तिच्या सांगाता. हॉस्पिटलाचे पावंडे चलतना ही वस्तोरी दुखांनी बरोवन म्हणूंक लागली, फादर, म्हज्या आवयन आनी म्हज्या बाबांनी म्हाका फोर्सान काजार केलें. हांव माद्रू जावंक आशेतालें. घर सोडून कॉवेंतांत गेल्लें, तांणी म्हाका फोर्सान घरा हाडून काजार केलें. पाद्रीन म्हटलें, तर तूं म्हाका हें सगलें कित्याक सांगता? फादर, म्हजो घोव एड्स जावन मरता, लास्ट स्टेजीर आसा. आमकां ल्हान बाय आसा. आमचें आतां कितें जातलें? म्हजो कसलो गुन्यांव? मागणें. मोगला जेजू, आयज काल कुडीचो धंदो एकदम चड जावंक 1, 2 आनी 3 फावटी न्हय, पूण परतून परतून त्याच चिखलान आमी लोळटाव. मोबायल, लॅपटॉप, इंटरनेट आयल्या मेरेन कुडीचो बाजार चड वाडला. आमकां भुगोस सायबा, आमी चुकल्या. ह्यो सगल्यो ताळण्यो पयस धरूंक आमकां कृपा दी सायबा. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगलो कोत्तात. पोनिपाट आनी नमस्कार कोता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. एका फामाद शारांत एक फामील रावताली. पाय, माय आनी दोगां तांचीं चेडवां. व्हडलें चेडूं आतां तरणाटें जाल्लें सोबीत सुंदर दिसोन सपनां सपनेतालें. एक दीस सोरोप येवन ताच्याच बापायन ताच्या सपनाचेर उदक उडयलें. वय, दोळदिरो, नोस्तो बापूय तो जालो. आपल्या चेडवाच्या कुडीचो फायदो घेतलो. केद्या व्हडलो धोको त्या तरणाट्याक बसलो ना जायत. एक बरो बापूय आपल्या भुरग्यांक राखता आनी सांबाळटा, आनी गरज पडत जाल्यार आपलो जीव पासून दिता आपल्या भुरग्यांक पासत. दर एक दिसा सोरोप येवन आपल्या चेडवाची कूड विंगली करून बलात्कार करता. मांयक सांगलें चेडवान, मायन सोत दवरलें ना. हो दोळदिरो बापूय आपल्या पयल्या चेडवाक पिड्यार करून आपली आस बागोवन दुसऱ्या चेडवाचेर दोळो दवरून आसलो. व्हडल्या चेडवान आपलो बापूय ओळखोट म्हूण आनी मांय कांयच करिना म्हूण घर सोडून वेता सासणाच्या सासणां. जीव पडटा थिंगा तें वयता. मागणें. सायबा, कितें जालां आमच्या संवसाराक? ऐश्वर्याची मोर्याद, मान आनी रेस्पेद आजकाल ह्या संवसारांत ना. सदांकाल आमच्याच भारतांत आनी आमच्या गोंयांतूय कितल्यो रेपी बलात्कार जातात. मोगला जेजू, एक ऐश्वर्याचो आबरू, मान, रेस्पेद सांबाळूंक आमच्या दादल्यांक शिकय. आमच्या फामिलींनी एका चेडवाक, एके ऐश्वर्येक सदांच रेस्पेद दिवंक तूं आमकां कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक कुर्सार खिलायतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. फिरगोजेचें फेस्त आसलें. फेस्ताचें मीस जातूच डिनर 11 पाद्रींग आनी माद्रींग आनी PPC मेंबरांक पादवीकारान जेवण केल्लें. आदल्या पादवीकाराक
खेरीत आमंत्रण दिल्लें. जेवच्या पयलीं आदल्या पादवीकाराक विनंती केली जेवणार आशिर्वाद घालूंक. आशिर्वादाचे मागणें करच्या पयलें आदलो पादवीकार 2 उतरां कोता म्हणूंक लागलो आनी सुरू केलें उलोवंक. जाणां तुमी हांव कित्या पासत ह्या फेस्ताक आयलां तो? सगलीं उगीच रावलीं. ह्या फिरगोजेन हांवें 7 वर्सां काम केलां. म्हज्या जाणट्या पिरायेर गोट्टा ते भाशेन म्हज्या पोरजेचो आनी फिरगोजेचो सांबाळ हांवें केला. फिरगोज पावसाची लीक जाताली आनी कोपेल मोडूंक पावलेलें. लोकांचो आदार मागोवन हांवें रिपेर केलोलें. लोकांच्या डोनेशनाचो हिशोब हांवें सोबे माजार सांगलोलो आनी नोटीस बोर्डारूय घातलोलो. रेनोवेशन वावर सुबेज आसलो. पयशे उणे पडटा म्हूण हांवें म्हज्या फामिली कडेन भीक मागलें. सगलो वावर कंप्लीट केलो. पूण लोकांनी म्हज्यो खबरो करून म्हजें नांव उबयलें. हांवें पयशे चोरल्या म्हणून खबरो केल्यो. निमाणे दिसा म्हजी हाटली पोटली घेवन वेता तेन्ना ह्याच लोकान म्हाका कुर्सार किळायलो. तांणी म्हाका चोर म्हूण म्हज्या कुर्सार तोकटो मारलो. दोळ्यांनी दुकां बरोवन पाद्रीन फुडें म्हटलें, हांवें कोणाचेंच कांय चोरूंक ना. लुकसाण केलां जाल्यार म्हज्या फामिलीक हांवें केलां. म्हजें अंतोस्कोन साप आसा देखून हांव ह्या फेस्ताक आयलां. मागणें. मोगला बापा, आदल्या कोरारान मोजेसूय रडलो आनी तुका शिंटलो कित्याक म्हूण तुवें ही पोरजां म्हाका दिल्याय. आजकाल जेजू जायते बरे पाद्री रडटात. उमेदीन आपलो यात्निकाचो वावर करतना कुण्णाटकाय लागोन वो आपस्वार्थीपणाक लागोन थोडे पावटी लोक पाद्रींक त्रास करतात. ह्या आधुनीक काळार लोकांचो गवळी जावंक सोंपें न्हय. जेजू, तुवें पेद्रूक आनी दुसऱ्यांशी पासत मागणें केलें. आमच्याय पाद्री पासत माग, तांकां राख आनी सांबाळ. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू कुर्सार मोगता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. 1995 वर्सा घडलेली घडणी. बॉशीर बसोन सदांच आपल्या कामांक सोशल वर्क, गरिबांक आदार आनी आपलो खासगी सांगात दिवंक ती वेताली. MP इंडोर म्हणटा त्या गांवांत. एक दीस अशीच आपलो वावर करून घरा येतना बशिल्ली देवली. तोपली तिका. वय तोपली, सुरी घेवन तोपली. 1, 2, 3 पावट न्हय पूण 50 पावटी तिका तोपली. तिची कूड रोगतान भरोन तिचो जीव काडलो. बोगस सायबा, इनोसेंटी आसली. जेजूच्या पावलांनी चलोवन गरिबांक सांगात दिवन गरिबांचे जिवी ती बदलूंक सोदताली. ती जावन आसली सिस्टर राणी मारिया. तुका सायबाक कुर्सार मारून तांणी एक इनोसेंट जीव वगडायलो. तेच भाशेन थोड्यांनी ह्या सिस्टरीचो इनोसेंट जीव तोपून मारलो. मागणें. सायबा, तुज्या मोगाक आनी बाबार्थाक लागून कितल्या पाद्री माद्रींनी, मिशनरी बाबा भयणांनी मोरचें पडलें. कितल्याशाच जाणांक जिवेशी मारली. जेजू, ह्या सगल्या आमच्या क्रिस्ती मिशनरांक राख आनी सांबाळ. तांकां गोठाय आनी बोळ दी. आनी आमी ह्या मिशनर बाबा भयणां भाशेन आमचो बाबार्थ थीर करूंक आमकां शिकय. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजू कुर्सार वयलो देंवयतात आनी आपल्या आवयच्या गोपान घालतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. काय बरो एकलोच भुरगो मायपायच्या मोगाचो. गरीब ती आसली पूण कुशाल आसली.
आवयन आंगेर तांगेर काम करून भुरग्याक बोर्डिंगान शिकयलो. बोर्डिंगान भुरगो बरो शिकतालो. सगल्यो ताच्यो टिचरी आनी सगले बोर्डिंगांतले फादर ताका बरें करताले. केद्या व्हडली दादोसकाय आवय बापायक. मारलो. वय ताका मारलो. सोयऱ्यांनीच ताका मारलो. काजनाची 21st बर्थडे आसली. ताका आमंत्रण दिलें. काजन म्हणटोच बर्थडेक गेलो विश करूंक. कोल्ड ड्रिंक आनी ड्रग्स घालून ताका ओव्हरडोस करून मारलो. मेलिल्ली कूड आवयच्या गोपान पडना फुडें आवय ती किचराट ते रॉडने सगल्यांचेच खान भरले. पळयतल्यांच्या आनी ही काणी आयकतल्यांच्या दोळ्यांनी दुखां भरली. सगलीं सपनां खोबार जालीं. वादळ मारलें. जिविताच्या मैदानार काळोख पड्डो पडलो. जिवीत थांबलें. फुलां उबोन गेलीं. कांठे तोपले. मागणें. मोगळा जेजू, कितल्यो आवयो आदीं रोडल्यो आनी आजुनूय रोडटात. एकल्याचो पूत तोरण्या पिरायेर ओपसेगाक सांपडोन हो संवसार सोडून गेलो जाल्यार आनी कोणाचो पूत सोऱ्याक ड्रग्साक लागून मेलो. एकल्यांचें चेडूं रेप बलात्काराक सांपडलें जाल्यार आनी कोणाचें चेडूं आत्महत्याक सांपडलें. तुज्या आवय भाशेन जायत्यो आवयो रोडटात. तांकां बुजवण दी सायबा. तूंच जा तांची गोठाय, धीर, आदार आनी बरबसो. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडान निकिपितात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. गिरेस ओस्तोरी ती, करोडपती ती जाल्ली. मुंबयच्या व्हडल्या 3 बेडरूम फ्लॅटान ती रावताली. डिवोर्स जावन आपल्या पुताक घेवन जायती वर्सां ती त्या फ्लॅटान रावली. पूत व्हडलो जावन काजार जावन अमेरिकाक बिझनस चलयतालो. बिझनस वाडटा देखून आपल्या आवयक फोन मारूंक ताका वेळ मेवनासलो. ती मेली. वय ती मेली. आपल्या फ्लॅटानूच ती मेली. म्हयनो जालो. कोणाक कांयच खबर ना. विजिटर्स तांगेर येनासले देखून लोक मेतर जायनासलो. म्हयनो भर चेडो बिझनसान गुल जाल्लो. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करतालो. फोन करूंक तो पावोंक ना. म्हयन्यान फोन केल्या उपरांत लँडलायन चलोना आनी मोबायल ऑफ मेवता देखून 2 दीस जाल्या उपरांत तो टिकेट घेता आनी इंडियेक येता. दारार मारलें. दार उकडूंक ना. दार मोडून भितर सरलो जाल्यार ताची आवयची आडां घरांत मेवली. मागणें. सायबा, कितलीं जाणां एकसुरी मरतात, जावं घरांत, जावं रस्त्यार, जावं भायल्या देसांनी. जायते पावटी तांची कूड मातयेक लावंक कोण आसना. निमाण्या आकांत्याच्या वेळार सायबा तूंच तांकां पाव. तांकां गोठाय आनी बोळ दी. तांची काकलूत कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणें. मोगळा जेजू, ह्या कुर्साच्या वाटेन आमी जिविता वयर नियाळ केला. तूं आमकां जिवीत दिताय तेन्ना कुशालकायेचें आनी फुलांनी भरलेलें दान दिताय. पूण आमी मनशां पातकी. आमी हें सोबीत जिवीत काळोखाचें आनी दुखाचें करता. जायते पावटी आमच्या वायट जिबेक लागून आनी कुसलेल्या काळजाक लागून दुसऱ्यांचें जिवीत एक लांब कुर्साची वाट करता. बोगोस आमकां सायबा. पातोक पयस करून तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांक समजून घेवन आनी दुखांत आसलेल्यांक पावूंक आमकां कुरपेन बोर. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाल इश्टानो, पाप साहेबाच्या इंते समय पासत एक आमच्या बापा आनी 3 नोमान मरे म्हणचे.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कितलो मोग तू कोत्ताय मोसो, कितलो मोग तू कोत्ताय मोसो. असो हांवें जेजूक विचार केलो, जेजूक हांवें एकदां विचार केलो. तेन्ना ताणें आपूर पांये जाप दिवन म्हणलें, इतलो. आनी दोनूय आपले हात विस्तारून गोरसार मेलो.